फाल्यां प्लॅन बी पळोवपाक जाय. दीदी मातशी बेळगांव आयिल्ली ना गो आमी चोडला गेल्ली खंय चोडला गेल्ली मागीर चलता चलता तुमी बेळगांव पावली म्हटलें तुका म्हटलें चोडला गेल्ली आमी फुडें गेली चलता चलता बेळगांव पावली. दीदीन बेक केला आतां केक शॉप घालचें पडलें आसता. हा चोडी आले ना बटरफ्लाय म्हणून मस्त. हय हांव मरे कालूच एक रील पळयतालो तितून तेणेन रोस्ट कोणाक केला जाणा ते स्ट्रीट फूड वेंडर आसता पळय पानीपुरी कसो करता तसो बीन करूंक ना बरें सॉरी दीदीन म्हाका कॉल केला सांजच्या पण पावतले सो हांवें म्हटलें कितें करतलें काल आमचें वॅज आसलें म्हणून आमी काल लेटूय जालो भायरूच ऑर्डर केलें आमी खाल्लें रातचें डिनराचें आतां म्हटलें आतां कितें बेश्टें करतलें आनी सांजच्यान इल्लीशी बिरयानी करतलें म्हणून सर चिकन हाडपाक वयता आतां बिरयानी बीन करता रातचें बिरयानी करता सो चिकन हाडटा मॅरिनेशन बीन करून दवरलें की रातची फकत मातशी केली जाली फ्रांसीस गेला सकाळ सकाळ फुडें आपल्या ऑफिसान गेला काम करपाक आपलें इतलेच हॉलिडे येते आसलें तो बॅक टू वर्क हांगासर आयला हांव चिकन घेवपाक चिकन कट करता चिकन शॉपार सो घेतलें आनी वयता आसतना बारीकशे वेजिटेबल्स घेवपाक जाय ते घेतलें आनी वयताना मागीर परत जेवणाचें रेडी करपाक जाय आयज गर्दी ना तरी सुद्दां उदीक रावलो तात्याचें येयला प्राणा आतां सो आज मातशें गडबड जालें उदक मातशें ना आज सो त्या बेगीन मातशें उदक आसा जाल्यार तेंपान फास्ट फास्ट सगळें कामां जाता सो आतां चिकन सुद्दां हाडलेलें हांवें चिकन तशें हाय न्हिदुल्लें एकूच फोड काडलेलें आनी बायक केला बेश्टें घालून आनी आतां हांव मशरूम करतलें आनी तळशी जाल्यार पावला बीन मशरूम करताय आनी म्हटलें शेपांची भाजी आसली ती तशी उरल्या पळय फ्रिजान क्लीन करूनच दवरूं ना सो ही करतलें म्हळ्यार पण पळोवया कसो कितें टायम जाता तो 120 जालाय सगळें कितें जातलें खबर ना आनी चिकन बीन बेगीन जालें बरें मॅरिनेशन करून बीन दवरूंक गावतलें म्हणून सो पूण आतां कशें कितें कांय खबर ना जालें कितें उरतलें चिकन इवन धुवपाक बरें हें करपाक सुद्दां उदक सारकें ना सो हांगा हांवें चिकन मॅरिनेशन करून दवरलां कितें जालें ना हितून हांव एक कितें घालपाक विसरलें ऑनियन फ्राय करून म्हणजे टायमच गावना म्हाका सगळें तरी सुद्दां घातलेलें आतां तरी पण उरतलें आनी थोडें मॅरिनेशन उरतलें करून कांदो फ्राय करता तोय मिक्स करता आनी मागीर रातन स्टार्ट करचें पडटलें म्हाका टायम जाला सुशेगाद च्या बसून पिवंकूय टायम ना मागीर सगळें बेश्टें गडबड जाता रात जाता लेट जाता सगळें करता करता बिरयानी खायना रोखडें जातलें सो शिजली रायस काय रोखडो जाता तें जालें की परत म्हाका रायता करपाक जाय तेन्नाचें हांव हितून रायता करता न्हू रायता बरो जाता म्हणजे अशें हांव पयलीं कितें करता दुसऱ्या शॉपारान करतालें नाल्यार हातीन करतालें तें बारीक चॉप जायनासलें आनी हितून जाय तितलें बारीक चॉप जाता आनी रायता मातसो बरो जाता खावपाक सगळें बारीक बारीक सगळें करूंक गावता चॉपिंग सो च्या पिता मेन थिंग आयज म्हाका भायर कितें करूंक दिना बेश्टें वाडटा कितें जालां खबर ना तेजें झॅम्बीन सारकी जावना काय ना A few moments later. सो ऑलमोस्ट म्हाजो कांदो फ्राय जावपाक जालो सो तो थंड जालो आनी मातसो तो क्रंची जावपाक आनी म्हाका टायम लागतलो सो तो घालतलें आनी मातशें मॅरिनेशनाक दवरतलें आनी सायड बाय सायड येता रायताची तयारी करता हे अशें बारीक क्यूब करचें पडटा मातशें हितून घालपाक आनी हें घालतलें ऑनियन घालतलें टॅमॅटो आनी सगळें बाकीचें कितें जाय तें पळोवया आतां सद्या हो जावपाक जाय ऑलमोस्ट जालो म्हाजो वयता आनी सायड बाय सायड तें चिकन करूंक करता हांगाच लेट जातलो आमकां मागीर दीदी बीन येयले की म्हाज्या सोबत बसोंक सुद्दां गावना तें म्हणटलें मागीर तुका रांदूंक बसला तो पयलीं सांगलें म्हाका रांदूंक बिनूंक कांय वाच नाका आमी येतले आनी वयतले रोखडे म्हणटाले जालें की दाखयता बिरयानी म्हाजी आतां टायम जाल्याची ती सुद्दां दाखोवपाक म्हाका पळय कोण येयला पळय आमगेर कोण येयला हे कोण डोरा हे पूण डोरा पूण तो डोरेमॉन जाला पळय आयज पळय फाटकर आबू डोरेमॉन जाला पळय हां हे दीदी बीन येयला आयज बर्थडे काल येवपाचें आसलें आई बरी नासलें आनी हांव बाय जुजो बीन खूब दिसांनी दीदी जस्ट पावला आत्तां आनी आमचें उदक आयलें आतां जेवणाचें म्हाका सांगपाचें हांव 2 बालद्यो उदक हाडटलें एक सुद्दां न्हू 2 बालद्यो उदक हाडटलें आसलें म्हाका यादूच ना तुवें म्हाका सांगप न्हू उदक ना म्हणून आतां आसूं तूं वयता आसतना लायट व्हर तुमगे लायट ना म्हणटा बाबा कोण येयला रे मंकी पळयताय हां बाबा कोण मंकी येयला रे मंकी आनी हे कोण बाबा हे कोण हे एन्जॉय करता हांगा आसा म्हाजी बिरयानी आतां जाता आतां बारीक फ्रेमीचेर दवरला आनी बाय अशें फ्रांजान वयल्यान कोथमीर बिथमीर सगळें कट करून घातलें हेका तें जावनी आनी म्हाजी दीदी बीन येयला सद्या संजीजी बीन तें मातशें परत भायर सरला आनी बायक तिचा बरोवन घेता मागीर पळया दीदीन केक बीन हाडला स्वता करून आपल्याक तुमकां मागीर दाखयता हांवेंय पळयना एक्चुअली म्हाकाय सरप्रायज तो सो पळोवया मागीर ही सगळी आदीगेर वचून येयला हे बय माचीन ताका हे हाडला पापू दाखय ते बाबा मागीर दाखयता तुमकां हे सगळ्या दीदीन हाडला हेका बर्थडे म्हाजो पण बायक गिफ्ट हाडला हे बय
बर्थडे माझा मरण मग तुका गिफ्ट आणला मरे माची हा ये तो क्या ना इन्साफी बाय आता न्हिदपाचो टाइम झाला आणि एक पावस दिदीगेर गेली आधी की ते पावस येयला म्हणून टाइम झालो आता बाय न्हिदपाचो टाइम झाला आता केक कट करपाक दिदीच न्हू फायनल टचअप करता दिदीन स्वता केक करून हाडला बेक केला सो कितें डेकोरेट करूंक जाय खंय तें करता आतां भितर आता मातशें कशें कशें करून हें करता पळय खेळटा न्हिदोंक जायना म्हणून न्हिदतालें मातशें वक्तान ओ माय गॉड आजी पप्पल तुझे आजी पप्पल तुझे आजूय पप्पल काले दोन्ही केक पप्पल आम्ही पप्पलच घालतले दीदीन बेक केला आता केक शॉप घालचे पडला असता देखो बेटा हा जोडी आलेला का बटरफ्लाय उडून असं सो आता केक शॉप ओपन करचे पडला आता केकी नेवरे केक शॉप नाव आहे गो नाही हो. आता तू ओपन कर हा माझी तुका 1 स्टार ना 5 स्टार ना बटरफ्लाय रे बाबा आता पहिले नाही किती रे बाबा ते हे किती बाबा हे किती रे किती बटरफ्लाय हे बाबा पण हे किती रे हे किती केक बटरफ्लाय काय रे आणि बटरफ्लाय रे बाबा बटरफ्लाय रे ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार हाउ आय वंडर व्हाट यू आर पोटलं ना. अरे करा पण यार. कोई तो अर्ज मत का बरं? मी तर बसला, मी पण कॅन्डल दिसले, आवडले. नाला असं बाबा हे किती रे हे किती रे ताजी देते. हॅपी बर्थडे करे आम्ही फुकर फुकर आला आणि फुगो आता birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. May the good Lord bless you. Happy birthday to Happy birthday. आम्ही भितर फुल चॉकलेटी गो बरी आल्या बारी बारी जिंदगी आई, बारी बारी जिंदगी गाए, तुम जियो हजारों साल, ये हमारी है. Happy birthday to Sanita. Happy birthday to Thank God कट झाली. अरे खेळला ना वहिनी. आता टेस्ट पोया. दिले मी त्याला लाईट तर तुझं बर्थडे तू. हां कितलं वाढलं बा म्हणेल ती जाता रोकडं. अरे घ्या तो रे बाबा. बरी केला बरी रे बाप पुरो किती आहे, कसं खाता बरी केला माझी हे स्पेशल तुका लावून केला बेगीन खा आणि लागलं खातावाच नाही पहिले वाट नाही ते केक असं पण खायला सांगतो. दी खय तेका केक दी रे. सो जेवण बीन जालें आमचें आतां आमी केक खाता डेजर्ट दिदीन स्पेशल केला ती आणि खरें सांगू खरेंच बरी लागली. हांव चिंततालें दिदीक आमी खायना दी केक तूं परत थोडी व्हर म्हणून मागीर दिदीक म्हटलें थोडीशी दिदीक दवरता आमकां आदीक बीन आनी मागीर बाकीची सगळी तूं व्हर म्हणून मागीर चिंतलें आतां टेस्ट केलें की आतां अर्दी हांव काय दवरता म्हणून मेळटलें पळय कितले लेयर आहा दिदीकूच खबर ना खूब लेयर आहा आणि बरी सारकी सॉफ्ट जालें पळय आई खाताय आई अशें खायना तर बाथरूम केला तो ब्लू कलर में कितें जालें बाथरूम कितें कितें बाथरूम केला आयन भैयान आणि कीर्ती बँड डॉल हाऊस केला माझे डॉल डॉल हाऊस. हां सांगू जाय बाथरूम केला कितें म्हणटा हां ओके ओके हे पळय केक खावन कशें न्हिदल्या पळय कितें घातलेलें गो तिथे तुवें नेमकी गोलिया. ते सोडपाशिलो किती पुढं? नेमकी बोलिया कितें घातला काड असो केला कशें न्हिदला म्हणून हां ना ना दीदी आतां पळय बाय बाय आरवी तुवें खाल्ल्या
त्याने रोज खाल्लं तुझं वयलं तर रोज बेल्ट जाऊन जमीनच्या कसं म्हटलं खाली झोपायला म्हाका दिवनामुळे म्हाका सवय बाय पूण कित्याक आडव्या पडना ना दोनूय फ्रांसीस त्या सायडीकान दिदी ह्या सायडीक म्हणून ताका आडव्या पडपाक येना हय आतां मुंबय पडटली पळय काल भितर कशी जाऊ गो पप्पल जातली जाली ना ना बरी हायलाइट कलर म्हणजे हे बॉटल हाडली गो कलर गो केकाचे पप्पल जातली भायर म्हणून तरी बरी एक पिंक आणि एक आणि ब्लू कितें हाडलेली बेश्टी मगो ब्लू जाली अरे वायलट ब्लू कलर जाली कितें करूं म्हटलें मागीर म्हणलें पिंक एक हाडलेली वचून पयली पिंक घालतकूच पप्पल जाल्या जाल्यार म्हाजी सगळी वाट लागता हांवें तेंचे एक्रिलिक कलर अरे आम्ही सगळ्यांना पळय आतां अशी तो न्हिदला डायरेक्ट ढगान वयतले हांवें चिंतलें आतां कांयच ऑप्शन नाल्यार एक्रिलिक पेंट घालतलें बरें जाल्यार सांगू पयलीं विचारपाचें टेस्ट दिदी तूं पयलीं टेस्ट कर गो मागीर हांव मरे कालूच एक रील पळयतालो हय रील न्हू व्हिडिओ हय. युट्यूब व्हिडिओ हय. तितून तेणेन रोस्ट कोणाक केला जाणा ते स्ट्रीट फूड वेंडर असता पळय हय. मोमोज कसो करता ते पानीपुरी कसो करता तसो बीन करूंक ना बरें तुम्ही सर्च बीन करशी हा तसले तुका केन्ना केक हाडटले पळय दिदी करून तेन्ना पयलीं दिदीक सांग टेस्ट कर म्हणून ते एकले तुका कलर तुजो गावना जाल्यार एक्रेलीक घालूंक फ्रांसाचो बर्थडे करपाचो आमचो उरलो तेचो केक केलो आमी नेक्स्ट इयर ताका केक केल्लो मागू केक बरो केक तो फर्स्ट केक आसलो एक्चुली केक केल्लो सिंपल हा हो मातसो अचिवमेंट जाला केलो आनी होच ना हो गेला तांबडी सुरला अहो ते पळय पडले गो बाय केक खाल्ली शंकर काय बरं बसला मुगो बाबूक कितें जाता गो कितें नांव घाण करता म्हाजें. बाबूक कितें जाता गो थंय बाबू केक खाल्ली आई काय आई जाले केक खा तागे चक्कर येता हे बेश्टे कोण केक खाता ताका चक्कर येता दिल्ले पेपर सुरू जाला फेस किया जा पेश केला तो बर्थडे गिफ्ट ओपनिंग करता माझ्या ओके फेस किया जा Bruh. बात करो ना तसे गुफ्तगू करना बंद करो फेस तुला खामोश कळ्यो कामच निघा साफ करो इसमें तो गोल्ड लेके जाते गोल्ड गोल्ड बरें आसा सातला ट्रॅव्हलिंगाक व्हरपाक चल्ले आता ते जाले आता चल्ले ते फाल्यां परत अनप्लॅन खंय आले चलता खंय आसा आ दीदी आ मातशें हांगा येयली ताका कशें केरला येयली असो केरला येयलो परत फोन केलो पळय ना मातशें मांगेली येयली परत हेका पयर फोन केलो दीदी मातशें आंबोली येयल्ली रावले आमी राती परत पयर बर्थडेची राव सांगता बर्थडे आदले दिसा फोन केलो फाल्यां प्लॅन बी पळोवपाक आ दीदी मातशी बेळगांव येयल्ली ना गो आमी चोडला गेल्ली खंय खंय प्लॅन ना चोडला गेल्ली आमी चोडला गेल्ली मागीर चलता चलता तुमी बेळगांव पावली म्हटलें असले करता हे दिसा चोरला गेल्ली आमी फुडें गेली चलता चलता बेळगांव पावली आतां फाल्यां बॅग हाडलं मरे आतां बॅग एक मेळ्ळें न्हू गिफ्ट आतां आतां फाल्यांचो एकूच दीस सोडून परत फोन करता पळया. ना दीदी बॅग हाडलेलें न्हू बरें ट्रॅव्हल बॅग न्हू तें कानागलान पप्पा म्हणून चलता चलता आदी खंय पावले असले करता हे दिसा 15 दीस जाले म्हाका अशें दोगांय म्हाका अशें सांगता बरें फोन दिसता न्हू? केल्ले पावटी तो आता खंय वयचेच पडला गाडी घेवचो खंय चलत आसला काय चल सुकून कोण थर्ड सॅटर्डे एक्सचेंज आसा अरे कितें जालें एक्सचेंज कितें जालें मिडियम सायज बरं बरें आसता हां साईज किती मीडियम हा मिडियम दिदी एक्सचेंज मीडियम घालून घ्या घालून घेवचो घालून क्या घेऊ टॉपच घाल न्हू म्हाकाय कळटलें
याच्यावरच झालं. याच्यावरच घाल टॉपच घाल तसंच झालं ना. 500 शेप पडे तिथले टाईट काय लूज घातलं कोण ते. काय चालू जाल्यार टाकून ऑल्टर करतलो शोल्डर जाल्यार शोल्डर कट करून दिता परत ला हे करता कितें ॲडवर्टायजमेंट शेप दिलो की झालं शेपूच जाय शोल्डर देवला ना. देवलाला काढूया काढून परत वयर लावपाक पडटा अशी बेस्ट घे गो शोल्डर किती ऑड दिसता दुपट्टा माझ्या लुंगी कलर दिसते. काय दिसत घे लुंगी डान्स लुंगी डान्स लुंगी डान्स. काय कळणार ना पॅन्ट घातला तशी त्याचा हाय विचारले खूप लांब ना तशी ए, राव रे. असे अगो हे सारखे बस असं राव रे. असं एक पाय असं कर. बेस्ट किया सो मला हा थँक्यू ऑल्टर करूया रील A few moments later. बॅग रे आता बॅग घ्या एका हेजेर बरी दिसतले बॅग Bruh.